सध्या न्हय बऱ्याचशा जाणांक एकूच कॉमन असो प्रश्न पडलेलो आसा. तो म्हटल्यार न्हय हांव एकलेंच बिझनस कित्याक हँडल करता. ऑर्डरी ज्यो आसा ते एकलेच पॅक कित्याक करता. ऑर्डरी ज्यो आसा ते एकलेच व्हरोन कित्याक घालता. अशे बरेचशे प्रश्न पडलेले आसा आनी इवन म्हाका वॉट्सॅपार सुद्दां कॉमन प्रश्न एक आसा तो विचारलो जाता. आनी हांव जाता तितले सद्या ट्राय करता की तो कमेंट बी आसूं या तो मेसेज बी आसूं. सद्या तर हांव न्हय तो पर्सनली अवॉयड करता, कारण सध्या हांव न्हय ओपनली अशें त्या प्रश्नाचें उत्तर दिवं शकना. कारण खंय ना खंय 2 दिसांनी एकदां तरी तो कमेंट जो आसता तो आसतातूच म्हाका. आनी बऱ्याचशा जाणांनी तो नोटीस सुद्दां केलो आसतलो आनी बऱ्याचशा जाणांनी म्हाका वॉट्सॅपार सुद्दां विचारलो आसतलो. बट सद्या तर हांव न्हय तो प्रश्न खरेंच सांगता अवॉयड करता. हांव तेजेर कांय उलयना, हांव तेजे आन्सर दिना. कारण म्हटल्यार न्हय म्हाज्या लायफान, स्वताच्या लायफान थोडीशी प्रायवसी मॅटर करता आनी तेकाच लागून सद्या तर हांव तेजेर कांय ओपनली उलयना. कितें तरी रिजन आसतलें न्हय तेजेर हांव उलोवपाचें बंद जालें या दिसपाचें बंद जालें, कितें तरी रिजन आसतलें. आनी एक्चुली तुमी म्हजी यूट्यूब फॅमिली आसा, इतली क्लोज आसा, सो सगळ्या गोश्टी तुमचे बरोबर शेअर करप बनता हें शेअर करतलेंच हांव. बट सद्या थोडीशी प्रायवसी मॅटर करता, थोडेशे प्रायवसीक लागून, पर्सनल गोश्टीक लागून हांव ओपनली थोड्या गोश्टी शेअर करिना. बट थोडे दीस म्हाका टायम दिया, तेजेर सुद्दां तुमकां कळटलेंच. कारण खूब जाणां कन्सर्न बीन आसा आनी बरीचशीं जाणां जी गोश्ट आयकूंक सोदता ती हांव जाणा. सो सगळ्यांची आन्सरां मेळटलीं. आनी थँक्यू सो मच तुमी इतली कन्सर्न आसा म्हाजे बद्दल म्हणून. आनी सगळे गोश्टी ओपनली तुमकां दिसतले. थोडे दीस वेट करा, हांवूय बीन ते क्लियर करपाक सद्या वेट करता. आनी पळोवया तो टायम केन्ना येता तो. ओके. आनी अशी सुद्दां आसा थोडीशी, सुप्रिया सांग न्हय आतां कितले दीस जाले तूं सांगना, ओपनली कित्याक उलयना. सो आसा थोडीशी प्रायवसी मॅटर करता म्हाका, तेकाच लागून सद्या तर बरे तरेन ओगी आसा आनी ओपनली अशें सांगूं शकना. कारण म्हटल्यार न्हय थोडीं मनशां अशीं सुद्दां आसा जी फकत अपडेट घेवपाकूच असो व्हिडिओ पळयतात. तेका लागून सद्या तर बरे तरेन हांव ओगी आसा. बट केन्ना तें तुमचे बरोबर शेअर करता अशें जालां म्हाका. कारण म्हाकाय संवय ना थोडेशे सिक्रेट्स बीन दवरपाक. हांवें केन्ना अशें सिक्रेट्स दवरूंक ना आनी दवरले तरी कमी आसता. बट ती सिक्रेट जी आसा ती म्हाका तुमचे बरोबर शेअर करूंकूच जाय. कारण तुमी म्हजी फॅमिली आसा. पूण हांव जाणा तुमी म्हाका अंडरस्टँड करून घेतली आनी थोडेच दिसांनी जी कितें सिक्रेट लिपयता सद्या ती तुमचे बरोबर ओपनली हांव शेअर करतलें. तर गायज दनपारची न्हय 12:20 जाली आनी आतां हांव व्हिडिओ जो आसा न्हय तो स्टार्ट करता. बरो टायम जालो, म्हटल्यार लेट जालो म्हाका. सो ऑर्डरींचें मातशें काम आसलें. हे पळय जे ऑर्डरी आतां पोस्ट करूंक जाय तेजी मातशीशी गडबड. सो बरो टायम जालो व्हिडिओ स्टार्ट करता म्हणसर. म्हटल्यार काल हेच्या पयलीं तुमी व्हिडिओ पयलोच आसतलो. सो काल थोडेशे ऑर्डरी पॅकींग बीन करून दवरलेले. आतां सकाळी आसले तशें परत थोडेशे पॅकींग केले, जे पेंडींग ऑर्डरी आसले न्हय ते. आनी आतां हांव पोस्टान वचपाक भायर सरला. सो हे गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळीं तुमी? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली आनी सगळीं बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर गुड मॉर्निंग ना, दनपार जाली तरी गुड मॉर्निंग हे तोंडार बसलेलें आसा. सो गडबडीन असो व्हिडिओ जो आसा ना आयचो तो स्टार्ट करता. खूब गडबड जाली आनी म्हाका लेट जालो ऑलमोस्ट. म्हटल्यार प्लॅनिंग हांवें केल्लो की सकाळी वयतले, ऑर्डरी पोस्ट बीन करतले. सो गडबडीन रेडी जाले, ऑर्डरी पयलीं सगळे पॅक केले आनी ते ऑर्डरी आतां कोलवाळे व्हरता पोस्ट करपाक. ओके. तेज्या भायर म्हाज्या फ्रेंडा कडेन वचूंक जाय म्हाका. हांवें तिका एक ऑर्डर दिल्या. ओके. केक बाउल ऑर्डर दिल्ली आसा ती कलेक्ट करूंक जाय मागीर. आनीकूय एका प्लेसीर वचूंक जाय नॉनवेज हाडपाक. ओके. सो अशी गडबड आसा. येताना सगळीं कामां करून येतल्या. तर चला गडबडीनूच भायर सरता. आनी मम्मी आजून येवंक ना शेतांसून, मम्मी येतली आतां. ती येता म्हणसर हांव, म्हाका दिसता आतां भायर सरतलें हांव, कारण ती 12:30 म्हटल्यार येता न्हय. सो ती येता म्हणसर म्हाका वयता म्हणसर लेट जातलो, ती आन्सर पावता म्हणसर. सो चला. ओके. तर ह्या ऑर्डरी आतां घेता हांव आनी चला या आमी. सो चला. सो हांवें म्हज्या एका फ्रेंडाक सांगलां, म्हटल्यार फ्रेंड येयला म्हाजो. सो तेचे बरोबर वयतले, ऑर्डरी पोस्ट करतले. फ्रेंड काय म्हाजो व्हिडिओन येवपाचो ना. ओके. म्हाकाच तुमी पळया आयच्या व्हिडिओन. तर चला हे पळयात आयचें वेदर. ओके. आनी तेज्या भायर हो टॉप घातला हांवें जो नेवीन तुमकां व्हिडिओन दाखयलो तो. हेजी लिंक जाय जाल्यार डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता. खूब बरो ड्रेस आसा.
ओके चला तर बरो येयलो पावस तर गायज भायर सरले हांव आनी हो पळयात पावस स्टार्ट जालो सामको सो एकीकडे रावला म्हटल्यार पिरणा रावला भायर सरतात म्हणसर म्हाका पावस गावलो सामको सो ताका लागून रावचें पडलें कितें करतलें कांय ऑप्शन ना ताका लागून रावला म्हटल्यार रेनकोट एक्चुली हाडूकूच ना हांवें म्हटल्यार पावस येवचो ना सुकें आसलें सगळें म्हणून रावचें पडलें आनी ऑलरेडी लेट जाला तो जाला परत पावस स्टार्ट जालो पळय सो फर्स्ट टायम अशें जालें की गडबडीन न्हय रेनकोट हाडूंक ना हांवें कितें करतलें गडबडूच तशी जाली म्हाजी तर पळोवया आतां कितलो टायम जाता तो आनी कांय ऑप्शन ना पयलीं न्हय बरी कामां सगळीं मॅनेज जातालीं आतां मातशी गडबड जाता बरो येयलो पावस ओपेन भरपूरच आयलो सो पळोवया आतां दिता तुमकां अपडेट कसो कितें तो कारण म्हटल्यार न्हय ऑलरेडी टायम जालो आनी बारीक बारीक पावस शिंवता अजून सो तशेंच भायर सरले कारण एक जाय येयलें आनी थंय पावता म्हणसर पळयता जाल्यार पोस्ट ऑफीस बंद जालो जाल्यार ताका लागून बारीक बारीक पावस आसताना थंय भायर सरले हांव सो हे पळय वातावरण बरें आसा सामकें वेदर बरें जालां पावसाचें कशें आनी हें वेदर पळोवन अशें दिसता ना की ह्या वर्सा एन्जॉय करूंकच ना हांवें वॉटरफॉल बी तर चला पोस्ट ऑफिसान वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां कशें कितें पोस्ट करूंक गावता ऑर्डरीन आनी तें पळयता ओके चला वेदर बरें चला तर गायज हांव न्हय सद्या पावला पिरणा कारण जशें की हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलेलें नॉन वेज प्लॅनिंग आसा म्हणून सो चिकन कलेक्ट करपाक येयल्लें हे पळय हांगसर हांवें चिकन बीन कलेक्ट केलें आनी व्हिडियो आतां कंटिन्यू करता कारण पोस्टान मातशें भरपूर गर्दी आसली ताका लागून थंयच्यान एकदां हांवें ऑर्डरी पोस्ट केले आनी भायर सरलें सो मम्मी बी घरा कडेन येयली मम्मीन सगळी प्रिपेरेशन करून दवरलें आनी टायम न्हय आय थिंक सो 2 जाल्या सो घरा कडेन पावता हें सगळें करता म्हणसर न्हय आय थिंक सो 3 बीन जातली दिसता जेवणाक आयज आनी पयलीं चिकन जें आसा न्हय तें मम्मी कडेन व्हरून दितलें आनी तेज्या उपरांत मागीर फ्रेंडागेर वयतलें जी ऑर्डर दिल्या न्हय ती म्हाका कलेक्ट करपाक जाय ताका लागून सो पळोवया चला हे पयलीं मम्मी कडेन व्हरून दिता चिकन बी आनी तेज्या उपरांत मागीर फुडलो अपडेट दिता तुमकां कारण फ्रेंडाक हांवें जस्ट नाव कॉल केल्लो ते कामार आसा पळय पूण ऑर्डर म्हजी रेडी करून दवरल्या तेणी ओके चला घरा वचून मेळटा तुमकां सर न्हय टायम जाल्लो आसा 2:30 आनी आतां व्हिडियो जो आसा तो हांव कंटिन्यू करता सो फ्रेंडागेर बीन वचून येयलें जी ऑर्डर दिल्ली ती हांवें कलेक्ट सुद्दां केली आनी जस्ट नाव घरा कडेन पावला आनी आतां म्हटलें व्हिडियो कंटिन्यू करया आनी तुमचे बरोबर अपडेट जो आसा तो शेअर करया म्हटल्यार घरा कडेन येयलें चिकन बीन हाडून मम्मीक दिलें आनी प्लस मागीर म्हाज्या फ्रेंडागेर गेलें हांव कारण चिकन म्हटल्यार लेट जातलो भरपूर करता म्हणून सर न्हय ताका लागून आनी आतां मम्मीन दवरला शिजत सो दाखयता तुमकां फ्रेंडा कडेन हांवें कसली ऑर्डर दिल्ली ती कितें एग्जॅक्ट ऑर्डर दिल्लें खूब दीस जाले क्रेविंग जाताली की खावपाचें हें म्हणून आनी म्हाका पॉसिबल जायनासलें ताका ऑर्डर दिवपाक सो दाखयता कितें आसा तें ओके आनी तुमी ट्राय केलें की ना कमेंट करून सांगा सद्या ट्रेंडींग आसा न्हय सो दाखयता पळयात 2 बाउल हांवें ऑर्डर केल्ले सो टेस्ट करूंक ना आतां टेस्ट करतले पयलीं तुमकां दाखयता आनी मागीर टेस्ट करता चिकन जाता हांगसर तें मातशें खावन घेतली हे पळयात हांगसर हांवें न्हय 2 बाउल अशें दिल्ले ऑर्डर दिल्ली एक आसा ट्रिपल आनी एक आसा क्लासीक म्हणून
ही आय थिंक सो क्लासीक आसा हे पळयात आणि त्याच्या उपरांत हे आसा आय थिंक सो ट्रिपल. सो ओपन करूया हां. सो आता टेस्ट करूंक जाय हे पळयात. सो अशा पद्दतीन हांवें ऑर्डर दिल्ली. आतां टेस्ट करतले आनी सांगतले तुमकां कशें आसा तें. आनी म्हाका फ्रेंडाकूय म्हाज्या सांगूंक जाय, म्हणजे म्हजे क्लासमेट करता. सो हे पळयात टेस्ट करया चला. तर काय जांचर हांव आतां ट्राय करता आनी पळयता कशें आहा तें. हे पळयात क्रीम आसा भितर, ट्रिपल आसा हे फूल. बरें आहा, टेस्टी. सो चला हे खाता बीन आनी मागीर मेळटा तुका. ओके, कारण आतां 2:30 जाली. चिकन करूंक जाय, शिजत दवरला मम्मी. चला मागीर मेळटा खाता पयलीं. सांजची न्हय 5:30 जाल्ली आसा. ओवरऑल अशें म्हणूं शकता की 6 जायत येयली म्हणून. तर व्हिडिओ जो आसा न्हय तो आतां हांव कंटिन्यू करता. जेवली बीन आनी तेच्या मागीर न्हय म्हटल्यार ती केक बीन खाल्ली, तेच्या उपरांत चिकन बीन केलें मम्मीन, मागीर जेवली बीन आनी तेच्या मागीर व्हिडिओ हांवें कांयच कंटिन्यू करूंक ना. आतां व्हिडिओ कंटिन्यू करता. आयज एक्चुली न्हय भरपूर गडबड जाली म्हाजी. प्रॉपर म्हाका व्हिडिओ जो आसा न्हय तोय बीन शूट करूंक गावोंक ना. आनी तेच्या भायर न्हय ऑर्डरी घालपाक गेल्ले पोस्टान न्हय थंय बीन भरपूर अशी गर्दी गावली, म्हटल्यार भरपूर गर्दी आसली. सो मातसो गडबडीचो असो दीस जालो म्हाजो. आनी तितूंतले तितून ब्लॉग चड शूट करूंक गावोंक ना म्हाका. आनी घरा कडेन येयले, जेवले बीन आनी तेच्या उपरांत मागीर एडिटिंगाक बसले, कारण तें बीन काम आसलें म्हजें. म्हटल्यार राती कडेन एडिटींग बीन करूंक नासलें हांवें. सो आतां एडिटींग बीन केलां, थंबनेल बीन सगळे गोश्टी केले. सो आतां म्हाका पोस्ट करूंक जाय व्हिडिओ अशे तरेन. आनी जस्ट नाव भायर सरलां, म्हटल्यार जेवलीत आमी लेट सामकी. चिकन बीन सगळें शिजता, हें करता तें करता म्हणसर बरो लेट जालो. आनी आत्तां भायर सरलां हांव आनी मम्मी. सो मम्मी आयज शेतान वचोंक ना, कारण जालें तिचें काबार. सो परत आतां कोणाचें आसलें जाल्यार मागीर वयतली ती, पूण जेंगेर वयताली तेंचे आयज काबार जाल्लें आसा. सो तें एक काम बरें जालें. म्हणजे नाल्यार भरपूर त्रास जाता. केन्ना चिकन हाडटली आनी केन्ना करतली आसली. बेगीन जातलें आसलें, पूण हांगसरूच म्हाका ऑर्डरीक लागून लेट जालो. तरी काल हांवें काम थोडेंशें करून दवरलेलें, पण थंय वचून पळयतालें खूब गर्दी सारकी. सो ताका लागून सो फायनली ऑर्डरी पोस्ट जाल्ले आसा. जे बी पेंडींग आसले ते पोस्ट जाल्ले आसा. आतां परत हांव परवां वयतलें चड करून. घीचे ऑर्डरी आसा, घी आवट ऑफ स्टॉक जाल्ले आसा, ते रिस्टॉक जातले आतां फाल्यां बी. सो ते पोस्ट करूंक वचूंक जाय, तेन्ना मागीर अपडेट दितलें तुमकां अशें तरेन. सो आयचें वेदर बरें आसा, दाखयता तुमकां. म्हटल्यार सकाळी पावस पडलो, बट आतां न्हय बरें आसा वेदर. सो दाखयता पळयात तुमकां. हांगसर धुंवर येता पळयात. मम्मीन आयज उजो घातलो, कारण डेली हांव सद्दां घालतालें. आयज मम्मी आसा न्हय घरा कडेन. आनी हे पळयात आयचें वेदर अशे तरेन आसा, सामकें बरें आसा. सो दनपारच्यान काय पावस पडोंक ना, बरें आसा वेदर. आनी हांगसर खंय तरी म्हाका दिसता माडाचेर बीन न्हय चानी आड्डता आसतली. आवाज येता न्हय तुमकां. सो चानी खंय तरी आसा, आड्डता पळय केदें व्हडल्यान आड्डता. ह्या सायडीन खंय तरी आवाज येता. सो हांगसरूच खंय हेचेर आसतली, झाडाचेर. ती पळयात दिसची ना तुमकां, बट थंय आसा. म्हटल्यार हे जे झाड आसा न्हय हांगसर खंय तरी आसा ती. ही पळयात हांगसर मातसो मोमेंट दिसतलो तुमकां. सपोज कॅप्चर जाली जाल्यार ही पळयात गेली न्हय. सो थंय आड्डता ती. आतां त्या सायडीन गेली, हांगसर आसा आतां. सो आवाज बरो येता सामको चानयेचो, मोठ्यान आड्डता. सो अशें कितेंशें वेदर आसा, बरें दिसता सामकें. न्हरे काळें हो काळें, हो पळयात काळो येयला, तांबडो येयला, सगळीं जाणां आसा ती थंय आसा. हे आयज खूश काळो आनी तांबडो, कारण आयज तांकां नॉनवेज खावंक गावलें न्हय ताका लागून. सो जितलें आयज हांवें शूट केलां न्हय तितलें तुमचे बरोबर शेअर करतलें. एक बरी गजाल म्हटल्यार न्हय कितें जालें जाणा, हांव पोस्टान वयच्या पयलीं न्हय हांवें सकाळींच न्हय जो चिकन काका आसा न्हय, म्हटल्यार चिकनकार काका आसा न्हय, ताका हांवें ऑलरेडी कॉल करून सांगलेलें, काका म्हाका अमकें किलो चिकन जाय, मातशें रेडी करून दवर, कट बीन करून दवर,
कारण हांव न्ही पयलींच त्या काकाक कॉल करता आनी तो काका जो आसा न्ही तो सगळें क्लीन बीन करून दवरता, कट बीन करून दवरता. थंय वचून एकदां इतली गर्दी आसतना, कारण सॅटर्डे संडे आयज आसा वेनसडे, सो भरपूर अशी गर्दी आसता. ताका लागून हांव चडशें न्ही कॉल करूनच सांगता. एक तर आदले दिसा सांगता, अदरवायज वयच्या पयलीं सकाळीं अशें सांगता. सो हांवें कॉल केल्लो, काका हांव 1 सुमार अशें पावतलें, मातशें कट बीन करून दवर. सो तें एक काम बरें जालें. नाल्यार परत आसलें तशें थंय न्हय हें जातलें आसलें. म्हाजो टायम जो आसा न्हय, कितें करता रे थंय? हय गणले, माजर आसा आमचें आनी थंय आमचो टायम जो आसा न्हय तो वेस्ट जातलो आसलो. मम्मी हेका पळय हो कितें करता हांगसर. ताका लागून तें एक काम जें आसा न्हय तें बरें जालें. ए मार जाय रे तुका. हय खंय वयता पाडो कसो. सो तें एक काम बरें जालें. सो नाल्यार आनी आयज खूब सांगता, खरें सांगता, इतलो हे दीस हे जाला आनी एक तर रेनकोट व्हरूंक ना कांय ना. बट ओके, फायनली ऑर्डरीचें तरी काम जाल्लें आसा. तुका मार जाय रे. हय ओपॅक थापट दितलें तुका न्ही एक. असले जाणा झगडो वयता तो आनी मागीर म्हाजे कडेन येता वखदां लावपाक. आनी तांकां हळद, खंयचें तूप हांव लायता. मागीर मम्मी कांय लायना, मम्मी भियेता. मागीर झगडोन येता आनी म्हाज्या कडेन येता हळद बीन घोसपाक. ते दीस एक बोकल्यान आमच्या बोकल्याक खाल्लो. मागीर हांवें ताका हळद हे रगत येवपाक लागले. आय थिंक सो दुसरो एक बोकलो येता आनी आमच्या माजरांक खाता. सो मागीर ताका हळद हे ते लायता. आतां म्हाका संवय जाल्या आनी आमची माजरां इतली बरी आसा की कितली वखदां म्हणल्यार तांकां मेडिसीन पोटान सुद्दां घातलें ती बिंदासपणे गोड अशें घेता. आनी अशें लायलें सुद्दां न्हय जाल्यार ती ल्हान घेता. आमचो हॅरी मात ना, तो पोटानूय घेयना आनी भायरूय ल्हान घेयना. सो अशा तरेन तर मम्मी आसा भायर. सो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो आतां हांव एंड करता. ओके, कारण आयज व्हडलेशें हांवें कांय शूट करूंक ना. जितलें बी शूट केलां तितलें तुमचे बरोबर शेअर करतलें. सो चला तर कांयच आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो हांगसरूच हांव एंड करता. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदां मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या सद्या बरें.